आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी हांचो 25 डिसेंबराक जल्मदीस। ह्या निमतान पुराय भारत देश सुशासन दीस म्हणून मनयतले अशी माहिती भाजपाचे फुडारी दामोदर नायक हांणी दिली। ह्या दिसा वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो अशें दामोदर नायकान ह्या वेळार सांगले। आमचो माननीय फॉर्मर प्रायम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हांचो 25 डिसेंबर ह्या दिसाच्यान जन्मशताब्दी सोहळो सुरू जाता। बर्थ सेंटनरी ऑफ सदैव अटलजी म्हणजे ताचें नांवच सदैव अटल अशें ह्या कार्यक्रमाचें नांव। सदैव म्हटल्यार ताका आमी रिमेंबर करतले सदांच अशें एक आमचें व्यक्तिमत्व श्री अटलजी ह्यांच्या जन्म दिसाच्या हाका 100वें वर्स परवा पासून सुरू जाता आनी ह्या निमतान संपूर्ण वर्षभर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यक्रम आसात ते कार्यक्रम जातले। पयलो कार्यक्रम आसा तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट आमची श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वायस प्रेसिडेंट जगदीप धनकरजी, तशेंच आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, जगत प्रसाद नड्डाजी जे आमचे अध्यक्ष आसात ते, बाकीचे सेंट्रल मिनिस्टर, NDAचे लिडर हे फ्लोरल ट्रिब्यूट आनी त्याच दिसा तांचे ते भजन आसा त्या वेळाचेर त्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले आनी 25 डिसेंबराक हो सदैव अटल हो कार्यक्रम त्या दिसाच्यान सुरवात जातलो। गोंयांनी बीन हो भारतीय जनता पार्टी हो कार्यक्रम सगळ्या बुथाचेर आनी त्याच बरोबर संपूर्ण जिल्लो आनी स्टेट म्हणून साजरो करता।